नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक आमची नदर आसा ही आमच्या कार्यावळींत गोमंतक टीव्हीचेर। इश्टानो, आयज 1 मे म्हळ्यार आंतरराष्ट्रीय कामगार दीस आणि ह्या दिसाचे निमतान आमच्या स्टुडियोंत आमच्या वांगडा आसा दोन मानेस्त, दोन कामगार फुडारी, दोन वेगळ्या वेगळ्या जनरेशनाचे, वेगळ्या वेगळ्या पिळग्याचे कामगार फुडारी, कॉम्रेड क्रिस्टोफर फोन्सेका आणि कॉम्रेड जतीन नायक। लाल सलाम तुमकां दोगांक येवकार कॉम्रेड। आयज जेन्ना आमी कामगार चळवळ आणि 1 मे दोळ्या मुखार हाडटात तेन्ना क्रिस्टोफर बाब तुजे कडेन पयलीं येता की कांय वर्सां आदीं कामगाराची चळवळ गोंयांत नेटान चलताली। सद्या कामगार चळवळीचो जोर नेट जो आसा तो खूब देंवला। रस्त्यार कामगार जे प्रमाणांत येताले मे डेक लागून किंवा कसल्याय कसल्या कार्यावळीक लागून ते प्रमाण आमकां आज दिसना। सो गोंयचे कामगार चळवळ सद्या तुज्या मतान खंय पावले? जेन्ना एक 40 वर्सां फाटींची चळवळ पळयत इन 1980 त्या वेळार कामगार खुबश्या कंपन्यांनी संघटीत जावपाच्या प्रयत्नांत आसलेलो। जावं कंपन्यो जुवारी एग्रोकेमिकल्स, जो MRF, सिबागेगी आनी शुगर फॅक्टरी आनी इतर कंपन्यो, मायनिंग कंपनीज, ते सगळे कंपनीजचे कामगार ट्रेड युनियना बद्दल म्हायती घेवन ते एकठांय येताले। त्या जेन्ना जेन्ना तेणी चळवळ केली बिफोर 1980 कामगारांक मालक दबाव हाडटाले कामगारांचेर आनी ह्या दबावाक लागून कामगार आपली संघटना सांडटाले आनी मालकाचे पांय धरताले आनी साश्टांग नमस्कार करताले। इन 1980 जेन्ना 1975 म्हणल्यार जाता, ताच्या उपरांत तुमी जाणा एमर्जन्सी येयली आनी कितें, त्या वेळार एक दबाव हाडलो सगळ्या समाजाचेर। ट्रेड युनियन मुवमेंट तो सुद्धा थंड आसलेलो। ट्रेड युनियन मुवमेंट ज्या तरेन प्रज्वलीत आनी मिलिटंट आसपाक जाय तो नासलेलो। एक भाशेन सायलन्स ऑफ द ग्रेवयार्ड वॉज देर ड्युरींग द एमर्जन्सी डेज। 1977 जेन्ना जनता सरकार येयलो आनी स्टॉलवर्ड्स लायक जॉर्ज फर्नांडीस आनी इतर ट्रेड युनियन लिडर्स केम टू द सेंटर स्टेज, त्या वेळार कामगारांक एक भाशेन चळवळ, इवन ड्युरींग एमर्जन्सी पीपल वेर स्ट्रगलिंग, पूण दुसरो एक नेट येयलो। देन इट वॉज कायंड ऑफ विटमिन ऑफ रायट्स अँड विटमिन ऑफ स्ट्रगल, आनी हे दोनी स्ट्रगल अँड रायट्स इट कंबायन्ड टुगेदर। And from 1978-79 onwards, कामगार संघटना आपली मजबूत करूंक लागले। They went into what we call it consolidation of their organizations, and that is why, and that is how you have in 1980 a phenomenon where we took lead to form Goa Coordination Committee of Government Employees, Goa Coordination Committee of Workers and Traditional Workers as well. रांपोणकार, रेंदेर, तोवय आनी इतर लोकांक एकठांय घेवन आमी एक कोऑर्डिनेशन कमिटी तयार केली, बोथ ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट्स और आर्टिजानल वर्कर्स एज वेल एज वर्कर्स। आनी तशें करून आमी एक मजबूत संघटना तयार केली consisting of all trade unions. At that time, AITUC, CITU, and other, all of them were together. But some organization did not come in. But we led massive struggles. The great struggle of MRF, where workers of MRF won their strike. The great struggle of Zuari Agrochemicals, where they had a showdown with the management. Where Sibagegi, where they were asking for 40 hours week. All these struggles were, even sugar factory workers, mining workers
It was a glorious struggle. It went on up to 1990. ओके 1990 जेन्ना तूं म्हणटा 1990 वॉज द एरा ऑफ प्रायवेटायझेशन ग्लोबलायझेशन म्हणजे जागतिकीकरण उदारीकरण खाजगीकरण म्हणजे जाका आमी खाऊजा अशी नीती म्हणटा ही खाऊजा नीती आयली. खाऊजा नीती आयले उपरांत जतीन हांव तुजे कडेन येता की तुमची जनरेशन जी आसा खाऊजा पिरियडा भितर वाडलें प्रायवेटायझेशन आयलें. तुजे एक्सपिरियन्स कितें आसा की कामगारां मदीं परसेप्शन कशें बदललें? कामगारां मदीं परसेप्शन बदलूंक ना, पण एक घडामोडी जाल्यो. आतां कॉम्रेड क्रिस्टोफर फॉन्सेकान सांगल्या प्रमाणे इतले स्ट्रगल्स जाले, इतले आमचे संघर्श जालो कामगारांचो पगार वाडी खातीर. तुमी जाणा ते बॉम्बे मजदूर हे तांचे मिल वर्कर्स तांच्यांनी स्ट्रायक केलो, हांगाय स्ट्रायक जालो. हातून गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कंटिन्युअस गव्हर्मेंट लिबरलायझेशन स्टार्ट जालें. तांच्यांनी न्यू लेबर पॉलिसी स्टार्ट करपाक इम्प्लिमेंट करपाक चालू केल्यो आनी तातूंत ते कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्साक घेवंक लागले. कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स हातून अनऑर्गनायज सेक्टर एक तयार जालो आनी हो न्यू लेबर पॉलिसी म्हणटा ती आयली लिबरलायझेशन ती जाता तितल्या भांडवल वर्गाक कॅपिटलिस्टांक फायदो करून दिवपाक ती लेबर लॉस हाडले. आनी ह्या लेबर लॉस मध्ये आमचे सगळे कामगार वर्गाक मोडून काडपाचो एक नवो यत्न त्यांनी तयार केलो. ओदो तुमी सांगिल्ल्या प्रमाणे तुमी प्रश्न केल्लो कामगार वर्ग केन्नाच फाटीं सरूंक ना आनी आमी स्पेशली आयटक CITU हे कम्युनिस्ट मुवमेंटांतल्यान येता. आमी केन्नाच खंयच्याच कामगार वर्गाक बिट्रे करूंक ना, पण अनऑर्गनायज सेक्टर जेन्ना जालो तेन्ना तो सेक्टर आमच्या कडल्यान ट्रेड युनियन जे कायदो आसा तातूंतल्यान ते भायर गेले. आमी प्रयत्न खूब केले, जशें क्रिस्टोफर फॉन्सेका सांगला की शेतकऱ्यांक रापणकारांक हाडपाचो यत्न जालो, हो व्हडली आंदोलनां जाली. पण लिबरलायझेशन जेन्ना ग्लोबलायझेशन पॉलिसी आयली तातूंत मायग्रंट वर्कर्स जे आयले येवंक जाय ना म्हणना मायग्रंट वर्कर्स आयले आनी ह्या मायग्रंट वर्कर्सांक भांडवलदारांनी गेटोगेरी करून तांकां तो रिजनल एटिट्यूड दिलो आनी ते कामगार आमच्यो ज्यो मागण्यो आसतल्यो, आमची जी क्रांतीची चळवळ आसतली, आमचे जे विचार आसतले थंयच्यान ते मातशे पयस गेल्या, सामके पयस वचूंक ना. पण आमी सगळे कामगारांक एकठांय करतले, लाल बावटा म्हणटा पळय सगळ्या कामगारांक एकठांय करूंक वता. आतां थोड्यो गजाली ज्यो जाल्या लिबरलायझेशनान तातूंत सगळो फायदो लेबर लॉ अमेंड करून लेबर लॉ वीक करून सगळो भांडवलदारांक हो कायदो फायदेशीर करून दिल्लो आसा. ताच्या खातीर कामगारांक चडसो फायदो ह्या कामगार कायद्याच्या हातून मेळना. तेजें कारण लिबरलायझेशन. ओके, लिबरलायझेशन आयला, कामगाराचे हक्क जे आसात ते सरकारान काडून घेतल्यात. आतां 2014 नंतर वेगळे वेगळे अमेंडमेंट्स जाले कायद्या भितर. युनियनायझेशन करपा पासून कामगारांक खुबशी बंदी आयली आनी पयलीं भशेन स्ट्रगल जी कामगारांची आशिल्ली ती स्ट्रॉंग जाली ना. त्या शिवाय आमचे इंडस्ट्री आसा तांचेंय स्वरूप बदललें. खुबशे इंडस्ट्रीचे स्वरूप आतां सर्वीस इंडस्ट्रीज खूब आयल्यात. अशे परिस्थिती भितर आयज कामगार संघटना मुखार कामगारांक जेन्ना तूं ऑर्गनायज करता तेन्ना तुज्या मुखार चॅलेंज खंयची आसता क्रिस्टोफर बाब? खूब तरेचे चॅलेंज आहात. एक म्हणल्यार the harvest is plenty but the laborers are few. अशें म्हणटा हांव की आयज कामगार वर्गाची जी संख्या आनी जें काम कामगार वर्गा मदें करपाक जाय ते म्हणयारी वो जे ट्रेड युनियन लिडर्स वो एक भाशेचो लिडरशीप दाखोवपी वाली ते खूब कमी जायत आहात. नवे नवे ट्रेड युनियन मुवमेंटांत कमिटमेंट घेवन येयनात. येयले जाल्यार 2 minute नूडल्स, येयले जाल्यार यू नो लायक हें कितें धुमकेतू कशे येतात आनी वेतात, पाके कशे येयले आनी गेले, दे जस्ट डिसअपियर. असले लिडरशीप कमिटमेंट नासलेले ह्या ट्रेड युनियन मुवमेंट येयल्ल्या कारणान टेम्पररी आनी थोडेच कितें स्लोगन घेतात, दे लायट अप द स्काय अँड देन दे डिसअपियर अँड कामगारांक निराशेत दवरतात. सस्टेन्ड ऑर्गनायझेशन जायना. दुसरें आमचो जातीन बाबान सांगलेल्या भाशेन
जे मायग्रंट वर्कर्सांचो आंकडो वाडला तो एक सोशियोलॉजिकल इकॉनॉमिक फॅक्टर तांतूं आसा, पूण तेजे भायर दे आर रूटलेस. तांकां पाळामुळा नासलेले, ते सदांच इनसेक्युअर आसतात. फाल्यां म्हाका काम मेळटलें काय, आयचो दीस वता तो बरो, ते युनियनाच्यान विचार कशे करतले. ताका लागून आयज जर मायग्रंट वर्कर्स जे चडांत चड दे आर गायडेड बाय मार्केट फोर्सीस. आनी मार्केट फोर्सीस म्हणटना तांकां लेबर लॉज जे आसा, जशे प्रॉविडंट फंड ॲक्ट, एम्प्लॉई स्टेट इन्शुरन्स ॲक्ट, मॅटर्निटी ॲक्ट, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ डेली कितले पेमेंट ऑफ वेजीस ॲक्ट, बोनस ॲक्ट, हे सगळे कायद्या भायर ते पडटा. आनी अशें आसता ते गिव अस दीस डे आर डेली ब्रेड, आयचो दिसपट्टो ग्रास. सो ताका लागून जर बारीक पळयत, कामगार जेन्ना कामगारांक भेट दिवपाक वेतात, मेळपाक वेतात, आनी टिंट्यांनी कामगार उबे रावतात आपलो अनऑर्गनायज वर्कर्स आपलें काम दिवपाक वा श्रम दिवपाक, त्या वेळार गव्हर्मेंटान जे पळय पगार फायज केला वा मिनिमम वेजीस जो प्रमलगेट केला, ताच्या पेक्षा ते दोबरान मागतात. एक डेली वेज कामगार जर तेंट्यार गेलो आनी तुवें सांगलें यो रे कामाक, तो 700 रुपया सकला येवचो ना. इवन बायल मनीस सुद्दां 700 रुपया सकला येवची ना. जरी तर स्किल्ड कामगार आहा तो 1200 रुपया जो यो आसा मेसन आसा, तो गवंडी आहा, तो 1200 रुपया तरी घेतलो. पूण तोच हायली स्किल्ड सेमी स्किल्ड आनी अनस्किल्ड कामगाराचो पगार अजुनी. इट इज गुड दॅट द लेबर मिनिस्टर मिस्टर Atanasio Monserrat has agreed, has recognized, admitted the pagar salary of the workers in Goa, minimum wages, is much lower than the rest of the workers especially in Delhi as well as in Kerala. But पण तो जालो एक. आता तुम्ही म्हाका संघटनेच्या बद्दल विचारतात आनी कामगारांचो जो पळय शक्ती आसलेली ती निर्बळ कित्याक जाला तें तुमी म्हाका विचारतात. निर्बळ जाला ह्या खातीर देर आर मल्टिप्लिसिटी ऑफ युनियन्स. खुबशे युनियन येतात, फ्लाय बाय नायट ऑपरेटर्स, आनी ते वेतात. दुसरें इंडिविज्युअल धाकटे पसरे काडलेले आहात, इंडिविज्युअल लिडर्स, एक खांबा तंबू लिडर्स, ते पळयता, ते एडवायस दिता आनी चल्ले, तांकां फुडलें कांय पळोवपाचें ना. आयज कामगार गरीबूच ना. हांव म्हणटा कामगार गरीबूच. नॉट ओन्ली ही इज पुअर बट पॉलिटिकली ही इज डिसएनफ्रँचायज्ड. पॉलिटिकली ही इज एब्सोल्युटली हॉलो. पॉलिटिकली ताका सारको निर्बळ करून उडयल्लो आहा. सो ही डजंट हॅव पॉलिटिकल पावर. दॅट इज हीज पॉवर्टी. जाल्यार पॉलिटिकल पावर आसलेलें आमी सरकारा लागीं हात जोडून मागपाची गरज नासलेली की आमकां पगार मिनिमम वेजीस फायज करा, सारके करा, करेक्ट करा. इट शूड हॅव गिवन टू अस बाय अ रायट. आनी कितलेशे लेबर लॉज इम्प्लिमेंट जायनात. लेबर डिपार्टमेंट सारको चलना. आनी तशेंच आयज कामगाराचेर जो हमलो जाता, एक्सिडेंट जातात, द नंबर ऑफ एक्सिडेंट्स that take place at the workplace are mind boggling. पूण ताका कांय उपाय ना आनी खुबशे एक्सिडेंट्स लिपयता ह्या मॅनेजमेंट. सो हे सगळे प्रॉब्लम. आनी तेज्या भायर आतांच एक आठवण केली. फ्रॉम 2014 ह्यो जो NDA सरकार, मोदी सरकार, BJP सरकार येयला, तो सरकार येयसून जो मनमोहन सिंग आनी नरसिंह रावान जे न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी तुम्ही सांगलें, लिबरलायझेशन, ग्लोबलायझेशन, विश्वकरण आनी कितें तें तेणी इंटेन्सिफाय केला, एक्सेलरेट केला. ताका तेणी स्पीड दिला. स्पीड कसली दिला? मायंड बॉगलिंग स्पीड. आनी अशें आसून ते आतां
कायदे सगळे तुटून मोडून काढून त्यांनी 40 आणि 4 कायदे कामगाराचे असलेले 4 लेबर कोड करून दवरला आणि त्या 4 लेबर कोडान सगळे त्यांनी मिक्स करून दवरला. कामगाराचे अधिकार सगळे काढून उडयला आणि जे कामगारांनी झगडून झुजून जे पळय एक नवी नीती हाडली, एक नवे कामगार कायदे हाडले आणि कामगारांचो एक अधिकार वाडलो, संघटना वाडल्यो आणि एक ताकद वाडली. ती ताकद तेणी काबार करपाचे प्रयत्न केला आणि काबार करपाक ते आता 1 जुलै 2022 the Union Labour Minister Mr. Bhupesh, he has said we are going to implement 4 labor codes. तशें जाल्यार hire and fire system वाडटली आणि तुझे this what they call it fixed term contract वाडटले आणि simultaneously so many things are happening in this country which is against the interest of the people of country, against the interest of the people against the interest of the working class and the toiling masses, against the interest of the farmers. ही परिस्थिती आयज देशांत येयला. ह्या सरकाराक संघटित लोक नाका. संघटित लोक खंयच्याच सरकाराक नाका आसता. शिकलेले लोक, प्रश्न करपी लोक सरकाराक केन्नाच नाका असतात. कारण अशे जर लोक जर तयार जाले जाल्यार तांचे जे सत्ता आसा त्या सत्तेक एक धोको उद्भवपाक शकता. कामगारां भितरले जे प्रश्न आसात ते दिसान दीस वाडत आसा. कामगाराची परिस्थिती दिसान दीस बिकट जायत आसा आणि हे बिकट परिस्थितीचेर फुडें आमी कशे मात करतले, हाका कशें तोंड दितले, हें आमकां तुमी 1-2 कामगार लिडर म्हणून आमकां तुमचे कडल्यान जाणा जावन घेवं जाय. पूण मातशी वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत परते मेळुया. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार आणि परतून तुमकां एकदा येवकार. आमची नदर आसा हे आमच्या कार्यावळींत आमी उलयतात गोंयच्या कामगाराचे प्रश्न आनी गोंयच्या कामगारां मुखावयल्यो ज्यो समस्या आसात फुडें कसले दीस येवपाचे आसा. आमी ब्रेकाक वचचे पयलीं कॉम्रेड क्रिस्टोफरान एक आमचे मुखार विदारक एक भयानक चित्र दवरलें, जातूंतल्यान अशें दिसता की फुडें फुडें कामगार वर्गाची परिस्थिती आनीक चड बिकट जायत वतली आनी हाचेर उपाय असो कांयच दिसना. जतीन तूं एका नव्या पिळगेक रिप्रेझेंट करता. तुजी जेन्ना पिळगी एक लिडर म्हणून ह्या कामगारांच्या प्रश्ना कडेन पळयता, तुका हाजे भितर कितें रे ऑफ होप म्हणटा तसो आशेचो किरण कितें तरी दिसता फुडें? रे ऑफ होप म्हणजे फक्त क्रांती. जितले कामगार एकठांय येतले, आतां बाप कॉम्रेड क्रिस्टोफर फॉन्सेकान सांगिल्ले आसात, आमी सगळे कोण आसा पळय एकटे आपले काडटात ते सोडून एका प्लॅटफॉर्माचेर, एका आयडियोलॉजीचेर, एका विचारधाराचेर जर आमी एकटे आयले, आपलो प्रांताचे कॅटेगरी सोडून, रिजनल कॅटेगरी, भाशाची हे तुमचे काय सोडून सगळे इकॉनॉमीक इक्वॅलिटी खातीर फर्स्ट म्हणटा ते गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया रायट फ्रॉम मनमोहन सिंग टील नाव आतां तेंच्यांनी इकॉनॉमीक धोरण धरला पळय लिबरलायजेशन आनी ग्लोबलायजेशन, हातूंत ते डिसइन्वेस्टमेंट जितले आमचे POC पब्लीक सेक्टर अंडरटेकींग आसले सगळे डिसइन्वेस्टमेंट करूं लागले. सगळे आसा तितले ते लॉसान दाखयता. हातून कामगारांचे फावतले कशें? दुसरो एग्जाम्पल दिवया. चायना सारकी कंट्री जी कम्युनिस्ट कंट्री आसा थंय 67% इज पब्लीक सेक्टर. थंय वर्कर्सांचो रिवोल्ट असो जायना जसो इंडियेक जाता. हांगा भारतान आमची इकॉनॉमीक पॉलिसी फेल गेल्ल्या कारणान कामगार जाता तितले फोंडान पडत आसा आनी हे फोंडान पडत वतले. पण आज कामगार दीस आनी आमचो कामगारांचो महान नेता कार्ल मार्क्स आनी कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टीन बरयल्लें, यू हॅव नथींग टू लूज बट युअर चेंज. इट इज नॉट रिटन इन एनी स्क्रिप्चर्स नॉर कार्व्ड ऑन एनी मॉन्युमेंट but written with their own blood in their hearts, that immortal slogan, workers of the world unite. वो आमचे कामगार केन्नाच फाटी सरचे ना. जितलो अन्याय जातलो तितलो कामगार फुडें सरतले, जितले आमच्या भितर फूट घालतले
तितले आमी परते वयर सरतले आनी आमी वयर सरतले हे हिस्टॉरिकली मार्क्सान दाखोवन दिल्लें आसा. तुजो आशावाद म्हाका खूब बरो दिसता जतीन, पूण ह्या आशावादा फाटल्यान आमी रियलिटी बद्दल उलयया. आतां सद्याच्या परिस्थिती भितर सुद्दां म्हणजे कामगार चळवळी भितर नेत्यांचे सुद्दां तरेतरेचे आरोप जाले. हांव कॉम्रेड क्रिस्टोफरा कडेन येता. आतां मायनींग वर्कराचे जेन्ना प्रॉब्लेम जाल्लो, मायनी बंद जाल्ल्यो, तुमचेर खुबशे आरोप जाल्ले की तुमी मायन ओनराची सायड घेवन कामगाराची बाजू मांडटात, की तुमी मायन ओनरांनी तुमकां बॉल्सान घातल्यात म्हणून असो एक आरोप जाल्लो. ह्या आरोपा कडेन तूं कसो पळयता? तो आरोप घालूंक शकता ते, पूण आमी पळयत आसतना पोरजेच्या जे लोक त्या मायनींग क्षेत्रांत काम करता आनी स्टेक होल्डर्स आहात तांकां पळोवन आमी वावुरता. आमचो वावर जावन आसा निस्वार्थीपणाचो वावर, आनी आमी खंयच्याय मायनींग ओनराच्या बॉल्सांत वचपाक म्हाका दिसता तेंचे मायनींग ओनराचे बॉल्स तितले व्हडले ना की आमकां ते कंटेन करूंक शकता. वी आर रिप्रेझेंटींग वर्कर्स आनी कामगाराच्या वतीन आनी लोकांच्या वतीन आमी ही चळवळ केल्ली आनी ही चळवळ आजुनूय वॅलीड आहा. पूण आतां मायनी जर सुरू जातल्यो, कामगार संघटना मागतात की ती पयलींची लिजात त्याच मायन ओनरांक परते दियात, असो एक डिमांड आसा. हाजेर तुजें कितें मत आसा? म्हाजें मत क्लियर आसा की गव्हर्मेंटान मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन चालू केलां, तें एटलिस्ट स्टॅट्यूट वायज केलां. सो गव्हर्मेंटान हाचेर जे मायनींग लीज आहा आपल्या ताब्यान घेवन मायनींग चालू करचें. सो हे पयलींचे जे लीज होल्डर्स आसा तांकांच ते लीज दिवचे अशी तुमची मागणी ना? अशी आमची मागणी आसूंक शकना. जें कायद्यान कितें पळय आसा तें जावपाक जाय. आतां आयकून येता की गव्हर्मेंट हे मायनींग लीजीस आहा त्या ऑक्शनाक घालूंक सोदता म्हणून, आनी देर इज अ स्ट्रॉंग प्रेशर ऑन द गव्हर्मेंट टू गो फॉर ऑक्शनींग. ऑक्शनींग जर गेले जाल्यार एक मुख्य प्रश्न येता, तो म्हणल्यार त्या मायनिंगेनी जे काम करून येयल्ले कामगार जे आयज कामांतल्यान भायर पडल्यात व खंय तरी सेमी कॉन्शियस स्टेट हांतू आसात, जाल्यार त्या कामगाराचो फुडार कितें? त्या कामगारांक आमच्या युनियनाच्या वतीन क्लियर कट हें आसा, डिमांड आहा की त्या कामगारांक फर्स्ट प्रेफरन्स दिवचे पडटले. तुम्ही कामगाराचे हित पळयतात. आतां मायनींग हो एक सेक्टर, आतां बाकीचे जे सेक्टर्स आसात जतीन आमी म्हणटा तशें अनऑर्गनायज सेक्टर गोंयांत खूब वाडलेले आसात. बाकीच्यो इंडस्ट्री आसात, सर्वीस इंडस्ट्री खूब वाडटात आनी ताका लागून नवे नवे प्रश्न तयार जातात. हातूंत तुवें उदळ उलयलें तसो मायग्रंट कामगाराचो प्रश्न. गोंयांत तितले कामगार जनरेट जायना जितले उद्योग वाडटात तितलेच. अशी परिस्थिती आसा काय हे मायग्रंट कामगार जे आसात हांकां मुद्दम घेतात सो दॅट ते युनियनायज जावंक पावचे नात, ते संघटीत जावंक पावचे नात आनी तांकां कंट्रोल करप सोंपो आसता? आतां हिस्ट्री ऑफ आमी वर्किंग क्लास पळयत आनी कॅपिटलिजम, जेन्ना इंडस्ट्रियलायजेशन वाडटा तेन्ना मायग्रंट वर्कर्स हे मायग्रेशन जायत आसता. इंग्लंडाक जेन्ना इंडस्ट्रियल रेवल्युशन जालें तेन्ना आयरिश वर्कर्स थंय पावताले. आतां आमचे जे वर्कर्स, आमचे गोंयचे वर्कर्स आसा अनऑर्गनायज सेक्टर, आतां तुमी पळयत जाल्यार टुरिजम सेक्टर जे वाडटे सेक्टर, टुरिजम वाडटे सेक्टरान जे आमचे शेक ओनर्स आसा नाल्यार बार्स नाल्यार दुकानां रेस्टॉरंट चलयता तांचे कडेन ते गोंयकार आसता चडशे, पण बाकीचे तेजे कामगार आसता ते मायग्रंट आसता. कारण आमचे लोक, गोंयचे लोक चडशे त्या हॉटेलांनी कामां करूंक शकना. शकना कित्याक? शकना म्हणजे ते आतां क्वॉलिफायड जाल्ले आसा. दे वॉन्ट टू गो इन पब्लीक सेक्टर, बट ताका गव्हर्मेंट डिमांड चड आसा, गव्हर्मेंट आपल्याक जॉब दी. ते चडशे जे लोक आसा पळय आमचे शिकिल्ले भुरगे ते म्हणटा गव्हर्मेंटाक मागता आमकां सर्वीस दिया, आनी त्या हातून ते वचूंक शकना चडशे. आनी जे आसा ते टॅक्सी बीन चलयता, ते टॅक्सी चलोवपी चडशे आसा ते गोंयकार आसा. तुमी एक पळया, चडसो आतां सर्वीस सेक्टर शॉप्स चडशे कलांगूट कांदोली वचात जाल्यार सगळे चडशे भायले लोक चलयता. चलोवंक जायना अशें म्हणना, पण आमच्या लोकांनी, स्थानीक लोकांनी हे धंदे सोडलेले आसा. सो हे जे तूं जेन्ना धंदे सोडलेले आसा म्हणटात, हे धंदे वेगळ्या वेगळ्या कारणांक सोडलेले आसात. आतां भायलो जो कामगार येता ताका हांगा कसलीच लायबिलिटी नासता. हांगचो जो गोंयकार जो कामगार आसता ताका आपले घर कुटुंब हे ते सगळें आसता आनी तो एक वेगळ्या अर्थीक परिस्थितींतल्यान आयल्लो आसता. भायल्यान जे कामगार आसतात तांकां कांय थंय मेळना म्हूण ते हांगा येतात. पूण हाजेर आतां आरजी सारकेल्यो नव्यो संघटना तयार जाल्या जे म्हणटा की भायल्यांचो आमकां इन्फ्लक्स थांबोवपा जाय. हो जर इन्फ्लक्स जर थांबयत
जाल्यार हाजेर कितें उपाय येवंक शकता? म्हाका शॉर्ट आन्सर क्रिस्टोफर तुजे कडल्यान पयलीं. उपाय येवंक शकता जेन्ना आमी गांवच्या स्थानीक लोकांक भुमिपुत्र्यांक आमी प्रेफरन्स इन एम्प्लॉयमेंट दिता. पण आयले गेले सरकाराची नीती जर पळयत तो घोडो गेलो आतां आमी तेजी शेपूट धरपाक भायर सरल्यात. दीस इज आतां वन हॅज टू हॅव अ सिस्टमॅटीक अप्रोच टू दिस. अदरवायज बेश्टोच कामगारामध्ये लोकांमध्ये झगडीं पेटोवपाची ही कारस्थानां जातलीं आनी गोंय एक आतंक स्टेट जातलो. तें जावच्या पेक्षा आतां लेट अस टेक कासिनोस एक उदाहरण म्हणल्यार थंय चडांत चड लोक कांय नॉर्थ इस्टाचे कामगार थंय काम करतात. वन हॅज टू स्टडी what is the reason why northeastern people are employed in the casinos. Is it by intent? Is it deliberately done? Or is it because of certain kind of conveniences they as well as the employers have? It's a question mark. One has to study it. I cannot make a judgment. पण तशेंच जर पळयत खुबश्या जाग्यांनी गोंयचे कामगार एक्सेल जाता provided they are trained, provided they have a certain system in which they can work. सो कामगार वर्ग जर तयार जातलो स्किल्ड कामगार, त्या कामगारांक तयार करपा खातीर आमचे कडेन गव्हर्मेंटाच्यो कितें पॉलिसीज आसात, कितें योजना आसात जातूंतल्यान नवो स्किल्ड कामगार वर्ग गोंयचो कामगार वर्ग तयार जातलो काय गव्हर्मेंट ह्या बाबतींत सामकेंच उदासीन आसा? एक सांगूंक सोदता हांव की मे डेच्या एक बरो म्हजो संदेश ऑन बिहाफ ऑफ VITUC हांव शैलेंद्र मेहता आनी ह्या तुमच्या परमिशनान हांव गोंयच्या लोकांक मे डेचो हुनूनीत संदेश दिवंक सोदतां. आनी हांव गोंयच्या लोकांक आनी आमच्या कामगार भावांक भयण्यांक सांगूंक सोदतां की लेट अस नॉट बी पेसिमिस्टीक. आमी अशें चिंतपा नाका कांय फुडें जावचें ना. आमी सगळ्यांनी एकवट आमचो बांदलो, कामगार वर्ग जर एकठांय येयलो जाल्यार हे जे काळे कायदे आनी सरकाराची जी दुश्ट योजना कामगारां विरुद्ध आसा ते दुश्ट योजना आमी पयस करूंक शकता. वी कॅन डिफीट देम. आनी आमी सरकाराक सुद्दां बद्द शिकोवपाक जाता. कशें? शेतकारांनी जेन्ना 3 काळे कायदे केले तेंच्या विरुद्ध तेन्ना शेतकार रस्त्यार येयले, लाखांनी येयले आनी सरकाराक सांगलें की तुवें हे कायदे फाटीं घेवचे पडटले. आनी कितलोय व्हडलो हे राष्ट्राचे आमचे नेते कितलेय व्हडले आनी कितलेय 56 इंच आनी 60 इंच चेस्ट छातया आसलेले तेणी शेवटाक शेतकारांची जे पळय चळवळ आहा त्या मागण्यांक मानचे पडले आनी ते फाटीं घेवचे पडले. कामगार शेतकार आनी चिरडाल्लो लोक ते सगळे एकठांय येवपाक जाय आनी एकजूट जावन जात कात धर्म प्रांत आनी कितें सगळे वेगळे चार सोडून एकठांय येवन आमी जर झुजात जाल्यार सरकाराक आमच्या डिमांडाक एक्सेप्ट करचे पडटले आनी नटमस्तक जावचे पडटले. जतीन तुवें ओदळ सांगिल्ले तोच पॉयंट की आमी जर युनायटेड जायत जाल्यार आमी हें झूज जिखूं शकता. हे कामगारांची झूज, हे सामान्य लोकांची झूज. आयज 1 मेच्या निमतान तुमी आमचे मदीं आयले, ह्या प्रश्नाचेर भासाभास केली, आमी समजून घेतले प्रश्न कितें आसात, सरकाराच्यो निती कितें आसात आनी ताका लागून कामगारांची आनी कामगार चळवळीची कशी वाट लागत चल्ल्या. कॉम्रेड क्रिस्टोफर फोन्सेका तुका दिनवास. एडवोकेट जतीन नायक तुकाय दिनवास. ह्या प्रश्नाचेर तुमी तुमची मतां मांडली. आमी फुडें पळोवया. फुडें आशेचो किरण आमकां दिसता आनी हे आशेन आमी फुडें मार्च करुया. सगळे एकठांय जातले आनी कामगारांचे प्रश्न सुटावे जातले अशी आमी आस्त बाळगुया. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात. आमची नदर आसा फकत गोमंतक टीव्हीचेर.